health officer from Kurchare. Okay, so Kurchare. No, the issue is of all Goa. Yeah. Issue is of Tueng. Issue is of Kurchare. Issue is of Ponda Health Center. Issue is of Mapsa District Hospital. Issue is of Chikale Sub-District Hospital. So it is then issue of Sange Health Center. I hope you are aware about the High Court order which came on 6th of October, right? So October High Court ने एक judgment pass केलं नी. Are you aware, Doctor? Yes. Yeah. So what is the status on that order? So what the DHS has done? Because as per our information, High Court has asked the DHS to form a committee, if I am not wrong, to constitute a committee headed by the Secretary Health, Director of Health Services, then both the collectors and one social worker from a reputed, recognized NGO concerned with health welfare. Has this been done? We have already. Can you show that copy? We have already taken the matter with the. No matter. No, High Court has directed you to do it. And with our police protection. Irony is, police is not allowing the media inside. So, कसले डेमोक्रेसीन आमी रावतात ही ऑटोक्रेसी चल्ल्या. म्हाका दिसता फ्रीडम ऑफ स्पीच ह्या देशान म्हाका दिसता खंय तरी थांबपाचो प्रयत्न चल्ला. हे बारीक गरीब जनतेचे प्रश्न आज बारीक गरीब सामान्य गोंयकार जेन्ना हेल्थ सेंटरान वता, जेन्ना तांकां हेल्थ सेंटरांच्यो जाय त्यो वखदां मेळना, तेन्ना प्रत्येक गोंयकाराक आज खबर आहा की कितें हें सिच्युएशन जालां. म्हजी सगळ्यां कडेन मागणी आसा की आमी आवाज उठोवचो पडटलो. कित्याक हांगा आवाज दामपाचो प्रयत्न चल्ला. मंत्र्याचे थोडे पीए आमी सकाळच्यान पयले पासयो मारिता हांगा. आतां मंत्र्याचे पीएचे हांगा कितें काम म्हाका समजना. मदींच सकाळी जेन्ना आमी उलयताले तेन्ना डायरेक्टर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन म्हणपाक पीए सांगतालो. अरे सो वी वर शॉक. सो कोण पीए तो आमकां कळना. सो हाज्या वयल्यान सिद्ध जाता की म्हाका दिसता खंय तरी हें डिपार्टमेंट हें खंय तरी हें सरकार इज टोटल करप्शन. हांकां बारीक सामान्य गोंयकाराचे पडलेले ना. आणि जेन्ना आमी आज हांगा आयले तेन्ना आमकां कळून आयलें की आज गोंय सरकाराक हेल्थ सेक्टरान अवॉर्ड मेळ्ळा म्हूण. सो वी फेल टू अंडरस्टँड कसलो अवॉर्ड हो. म्हणजे ही पथेटीक कंडिशन जातून हेल्थ फॅसिलिटी काबार जाल्या आणि लोकांक आज सुविधा मेळना, ताका लागून अवॉर्ड मेळ्ळा काय सरकाराक. आणि हांव नकळो आतां गोंय राज्यांतले मंत्री किंवा मुख्यमंत्री वचून तो अवॉर्ड घेवपाचो 18 तारखेक लज दिसपाक जाय आसलो अवॉर्ड घेवपाक सुद्दां. म्हाका दिसता मोरल ग्राउंडाचेर आमी तो अवॉर्ड सुद्दां एक्सेप्ट करप न्ही. पयली आमच्या गोंयची हेल्थ फॅसिलिटी पयली सुदारया. लेट्स टेक अ प्लेज. वी आर विथ यू. अरे तुम्ही प्रत्येक गोष्टीन करप्शन. थंय तुम्ही व्हडलो एक ताज महल कसो आनी एक थंय व्हडले महल बांदला. 2018च्यान ते बंद आहा. त्या सायडीन तुम्ही सांकवाळ चिकाले एक बांदला, थंय कुडचड्यार एक बांदला. म्हणजे फक्त तुम्ही हेल्थ सेंटरां बांदतल्याच्या नांवाचेर करप्शन करतले. बट ती लोकांक सुविधा दिवपाची ना. हो एक फोटोग्राफ पळया. दिस इज ऑफ वन हेल्थ सेंटर इन गोवा वेर दिस इज अ रूम वेर अ प्रेग्नंट लेडी इज एक्झामिन्ड. जस्ट लुक एट द कंडिशन. अरे जेन्ना आमी त्या हेल्थ सेंटरान गेले, हो कुडचड्यावयलो फोटो, थंय तूं 2 मिनटां उबो रावपाक शकना. पूण वालोर त्या अटेंडंट आनी त्या दोतोराक जी हांगा वरांची वरां ह्या रुमान बसतात. दुसरे हो तुवेचो महल बांदला येदो व्हडलो. वर्सां जाली, 5 वर्सां जाली, अजून वर ओपन जायना. ताजेर आतां जंगल जावपाक पावलें. पण चल्लां कितें. आय थिंक दीस गव्हर्नमेंट इज टेकिंग गोवन्स फॉर अ रायड. तांकां बारीक सामान्य मनशाचे पडलेले ना. आमी चेतावणी दितात. कित्याक जो रवैया डायरेक्टरान आज दाखयलो तो आमकां आवडूंक ना. कित्याक शी इज द हेड ऑफ द एंटायर हेल्थ सर्विसीस इन गोवा. सो हे जे आमी मुद्दे घेवन गेले ते आमचे पर्सनल न्ही, हे प्रत्येक सामान्य गोंयकाराचे प्रश्न. सो आमी तिका चेतावणी दितात की फुडल्या 10 दिसां भितर जर हे कंडिशनां जर इम्प्रूव्ह जाली ना जाल्यार म्हाका दिसता प्रत्येक हेल्थ सेंटरान वचून आमकां मोर्चा काडचो पडटलो आनी थंय आंदोलनां करची पडटली. आणि जर ह्या आंदोलनां जर तर मोठ्याच केल्यार प्रत्येक गोंयकार भायर सरतलो. सो म्हजी चेतावणी ह्या सरकाराक आणि मुख्यमंत्र्याक की तुम्ही लोकांच्या आरोग्याचेर खेळनाकात. डायरेक्टरान काय जाय तशें रिजन दिलें दिसता. बट हेच्या खातीर तुमी परतून हायकोर्टान वयतले की सांगता. डायरेक्टरान इट वॉज नॉट सॅटिस्फॅक्टरी एट ऑल द वे शी बिहेव. एक तर ती
सारखी ब्युरोक्रेट आणि म्हणल्यार शिव सांग कितें 10 मिनटां सांग आपल्या खबर आहा वचपाक जाय. अरे आमी हांगा लोकांचे गोंयकाराचे प्रश्न घेवन आयल्या. यू हॅव टू लिसन. आणि हायकोर्टान वचपाचो प्रश्न म्हळ्यार हायकोर्टान वचून हायकोर्टान डायरेक्शनां दिल्यात मॅटर इज डिस्पोज. आणि हायकोर्टान सांगिल्लें की कमिटी फॉर्म करा आणि कंप्लेन्स आसा पळय ग्रिव्हन्सीज दॅट हॅज टू बी फायल बिफोर दॅट कमिटी. सो इफ दे फेल टू डू इट विदिन 10 days then I think we will have to approach the High Court. एम्ब्युलन्स सुद्धा शॉर्टेज आहे. एक LAQ प्रश्न आम्ही घातिल्लो जातून ताका आम्ही विचारिल्ले की इज देर अ डिले बिटवीन शिफ्टिंग द पेशंट फ्रॉम द हेल्थ सेंटर टू द डिस्ट्रिक्ट ऑर टू GMC. उत्तर दिला नो, देर इज एडिक्वेट सप्लाय ऑफ एम्ब्युलन्स इन ऑल द हेल्थ सेंटर म्हणून. हांवें तिका आतां प्रूफ दिला, कुर्चरे हेल्थ सेंटराचो प्रूफ दिला. 65 पेशंट फॉर लास्ट 1 year have been shifted in a private ambulance from health center to district hospital. जर ती अँब्युलन्स थंय नाशिल्ली ते लोक मरपाचे मरे 65 लोक. आम्ही हो प्रश्न असेंब्लीन काढला आणि जे तुका हांवें उत्तर दिला ते आमच्या आमदाराचे LAQचे उत्तर आहा ते. सो वी विल रेज दिस क्वेश्चन अगेन. तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे रिप्लाय जो असेंब्लीन दिला त्याच्यावर तुमकां म्हणटा की सगळे अँब्युलन्स अरे फोटिंग रिप्लाय फोटिंग म्हणल्यार वॉट डीस शोज. आम्ही तिका विचारले की तू ते मंत्र्याक दिता आणि मंत्री ते फ्लोर ऑफ द हाऊस उलयता. दॅट मिन्स तू बाकीचे 39 आमदार आणि ह्या गोंयच्या जनतेक फटयता. दॅट मिन्स यू आर लाईंग टू द पीपल ऑफ गोवा. फॅक्ट कितें आहा तें सांगना जालें ना. कितें तरी एक्शन घेवचें 100% स्पिकरान हाचेर एक्शन घेवपाक जाय, मुख्यमंत्र्यान हाचेर एक्शन घेवपाक जाय की हे मंत्री ब्रीच ऑफ प्रिव्हिलेज कशे रॉंग आन्सरां दितात. दिस इज नॉट ओनली इन दिस डिपार्टमेंट. लास्ट टाइम वी शोड हाव ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट गेव रॉंग आन्सर, हाव FDA गेव रॉंग आन्सर, हाव WRD गेव रॉंग आन्सर. सो म्हाका दिसता हे गोंयान जे सरकार आसा ते इतले करप्ट जाल्ले की कोणाचेरूच कंट्रोल ना.